व्हेरी गुड इवनिंग सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता पर्रा गांवान. ह्या वर्सा नाताळाचो जो आतां सुवाळो येतलो, उत्सव जो जातलो, ह्या नाताळांक अंदू आमी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स हो आमचो इव्हेंट चवथे फावटी घडोवन हाडटा. हो इव्हेंट आमी फेस्टिवल स्टार्स फाटलीं 3 वर्सां सक्सेसफुली आमी हो घेता पर्रा गांवान. हालींच आमचो एक बरो दबाज्यान फेस्टिवल ऑफ लायट जालो, जी आकाश कंदील स्पर्धा आमी घेतली. भरपूर आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो. त्याच फाटबळार आमी आतां हो नाताळाची उमेद मन काळजान सगळ्याच्या हाडपाक, सगळ्या लोकांक खोशयेन नाताळां साजर करपाक हो आमी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स घडोवन हाडटा. हो घडोवन हाडटना आमी जी स्टार्स आमी कॉम्पिटिशन दवरता तेंच्यो 2 कॅटेगरी आसतल्यो. पयली कॅटेगरी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी लिमिटेड आनी दुसरी कॅटेगरी जी आमी एक्सपांड केल्या ह्या वर्सा ती ऑल गोवा कॅटेगरी. हितून व्हेरी इंट्रस्टींग सगळे प्रायजां आसा, इनामां आसा, आकर्शक इनामां आसा प्रत्येक कॅटेगरीन. इनामां बरोबरच सगळ्यांक ट्रॉफी मेळटल्यो. स्टारां कॉम्पिटिशन करपाचें आमचें मेन म्हणजे ऑब्जेक्टीव आसलो की ट्रेडिशनल जी स्टारां आसा, जी लाकडाची फ्रेम आसता, ती लाकडाची फ्रेमीक फोली लावन आनी एक ल्हानसो आमी पयलीं गोठोय करताले. सो तसली आमची ते ट्रेडिशनल थोड्यो आमच्यो व्हॅल्यू ज्यो आसा त्यो कमी जायत जाल्या. सो हेका लागून आमी हे फेस्टिवल स्टार्स आमी आयोजीत करता. ते पारंपारीक जे ट्रेडिशनल आमचे कल्चर आसा, गोवन कल्चर, जावं क्रिसमसाक आमी जी स्टारां करता ते ट्रेडिशनल आसूंक जाय, हो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसा. आनी हेतून प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल हाचो वापर कांयच करपाचो ना, तो आमी सारको बॅन करतले. हेच्या बरोबरच आनीक आमी कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें पोरू, तेका आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तें कॉम्पिटिशन अंदूय चालूच आसा, जे कॅरल सिंगींग प्रेजेंटेशन जावं कॉम्पिटिशन आयोजीत करता. हातून फक्त 15 एंट्री आमी घेतल्यो. फर्स्ट 15 एंट्री, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस. ती फॉर्मां तुमी जे कोण पार्टिसिपंट आसा सगळ्या पॅरिशांक आमी लेटर धाडटले आनी ह्या स्पर्धेन जे कोण भाग घेवपाक सोदतात तेंच्यांनी आमकां एंट्री फॉर्म आमचे कमिटी कडेन हाडून दिवपाचे आनी फक्त 15 एंट्री आमी घेतले, पयल्यो 15 एंट्री. सो तेन्ना सगळ्या लोकांक जेन्ना तुमी आमचो मेन इव्हेंट आसता क्रिसमस, जो गोंयचो इव्हेंट आसा, ट्युरिस्ट हांगा गोंयान मॅक्झिमम येता आनी ह्या ट्युरिस्टांक एक संदी आमच्या पर्रा गांवान हो फेस्टिवल ऑफ आमचे स्टार्स आसा हो पळोवपाक. सो तेका लागून सगळ्यां कडेन मागता आख्खे गोंयभर, तशेंच कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आसात लोक आमचे, तेंच्यांनी आपली स्टारां घेवन ह्या म्हयन्याचे 22 डिसेंबराक ही स्पर्धा आमी घेतले. सकाळचे 10 ते 4 वरां मेरेन आमी ही स्टारां एक्सेप्ट करतले एंट्री आनी सगळे ते अरेंजमेंट आमी केल्लेले आसा हांगा. सो लोकांक आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमी स्टारां घरा कडेन केल्ली स्टारां तुमची कला प्रदर्शीत तुमी हांगा करूं येता ह्या स्टारांक. आनी आकर्शीत प्रायजा बरोबर प्रत्येक जे स्टार आसतले एवरी एंट्री तांकां सगळें आमी कॉन्सोलेशन प्रायजां दितले. आनी एक इम्पॉर्टंट आकर्शण आसा ह्या कॉम्पिटिशनाक की आमी जी कॉन्सोलेशन प्रायजीस जे आसले आमचे, जे आमी लिमिटेड 10 कॉन्सोलेशन प्रायज दिताले 3000चे, हितून आमकां आमचो जो मंत्री आसा आनी आमचो इश्ट आनी आमकां सगळो तेंको दिवपी ह्या कार्यक्रमाक आमचो मिनिस्टर श्री मायकल लोबो हांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी ही स्पर्धा ही घडोवन हाडटा. आनी आमचे बाकीचे सहकारी पार्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन यांचे सगळ्यांचे सहकार्य आनी आमची जी यंग ग्रूप आसा, जो पंचायत मेंबर आसा, यांचे सगळ्यांचे सहकार्यान आमी हो एक इव्हेंट, एक फॅमिली इव्हेंट कसो घडोवन हाडटा. तेन्ना सगळ्या लोकांक जे गोंयान लोक आसात तांकां एक आमी रिक्वेस्ट करता, तुमी ह्या आमच्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावचे.
बऱ्यांतले बरी स्टारां तुमी हांगा एक्झिबीट करची आनी हो इव्हेंट आमचो सक्सेसफूल करचो. देव बरें करूं. कॅरल सिंगिंग कॉन्टेस्ट केन्ना जातलें? सेम डे 6:30 ऑनवर्ड्स. That is limited up to Kalagur constituency or ना ऑल गोवा, ऑल गोवा. 2019 सोपत येता आनी द एंड ऑफ द इयर वी हॅव 25th डिसेंबर. सो आमी गोंयान आनी आख्खे वर्ल्डाक क्रिसमस मनयता. सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्रायस्ट. एंड हेची तयारी गोंयभर आनी आख्खे संवसारान 1.5 म्हयने पयलीं स्टार्ट जाता. वी आर इन द फेस्टीव मूड एंड टू ब्रिंग इन द रियल फेस्टिवल आमी फेस्टिवल ऑफ स्टार्स घडोवन हाडटा. सो आमी 1.5 म्हयने पयलींच गोंयच्या युथाक आनी एल्डर्सांक रिक्वेस्ट करता तुमी स्टारां तुमच्या घरा लागीं करा. इको फ्रेंडली स्टार्स which will bring light in your house. From 25th, it is the day of Christmas. ती कोत्ताना आता तुम्ही इको फ्रेंडली करा. So nature should be there, part of your star. We want to take the youth closer to nature. So त्या खातीर हे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स घडोवन हाडला की चेडो तसो चेडू गोरचे आपल्या घरा लागींच स्टार करचे. इतलीं वर्सां घरा कोत्तालीं मागीर स्लोली हे ट्रेडिशन मोडलें आनी खंय तरी हें बंद जावंक पारना म्हणून आमचें ट्रेडिशन आनी कल्चर स्टारां आकाश कंडील घरा करपाचें. आमी हें प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो सम प्रायजीस आर देर. प्रायजीस आर नॉट इम्पॉर्टंट ओवर हियर. Important is to make your star and bring it in Parra. Let us light the entire street. आणि जो उजवाड पार्रासून स्टाराचो वयतलो तो आख्खे गोंयभर आनी आख्खे वर्ल्डाक पावचो. आनी हे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स शूड बिकम द बिगस्ट फेस्टिवल इन इंडिया अशें आमचें एक हें आहा, एक ड्रीम आहा. आनी म्हाका दिसता एक ना एक दीस ही ड्रीम फुलफील जातली. We are expecting more than 2,000 stars this year. So I appeal to the people of Goa to make your star and bring it in Parra on 22nd of December from 10 a.m. onwards. And then evening is the main festival where carol singing will be there. Christmas father will come. ह्या फाटी एक न्हू आमी 4 क्रिसमस फादर सांगल्या. सगळ्या वाटेनसून येवपाचें तेंच्यांनी गिरीसून म्हापसासून कालांगूटसून अंजुनासून सगळ्या वाटेनसून येतले. सो द यंग बॉयज एंड गर्ल्स शूड कम एंड टेक एक्टीव पार्ट इन टू दीस फेस्टिवल ऑफ स्टार्स एंड टू ब्रिंग इन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. We are having once again fourth All Goa Star competition and second All Goa Carol singing competition here in Parra. On the 22nd of December, the star competition will start at 10 o'clock and the carol singing competition will start at 6 p.m. on the same day, 22nd December. So I would like to request, especially people of Parra, Kalangut constituency and all over Goa to please take part in this competition. And as being told already, we are insisting on handmade stars. This competition and the presentation is specially held to inculcate, to bring in, so that all our youth especially brings stars which are made of handmade. Star was a sign when the 3 kings got lost while going to search for our baby Jesus. Star was a sign. They saw the star, and the star led those 3 kings to the crib where Jesus was born. So the same star, the star what we are hanging in our homes, should be what is within us. So it should be handmade. So
that's why we are encouraging this competition, and I would request once again all the people of Goa to please take part in this competition. Thank you. He's a big star. So wherever there is a star, there are always festivals. And these festivals are born in Parra. So they are so big that I think so nowhere in Goa these type of festivals are being organized. So this Parra and Kalangut constituency is all because of Mr. Michael Lobo. So thanks for organizing this, and I think so we have to continue with this. Thank you very much.